ओ माय गॉड, हे पळय कितले प्रोडक्ट येयला हांगा सर. सुके नुस्तें. ओ माय गॉड. आतां गोंयकार पळया भरपूर बिझनस आतां बिझनसान इन्वॉल्व जाल्ले आहा आनी हे लेडी पॉवर म्हणटा पळय, एक गोंयची बायल गोंयची बायल हांगासर असे सगळे प्रोडक्ट्स विकता आनी हांगासर म्हाजे कडेन प्रोडक्ट रिव्यू करपाक येयला. खुबशे नुस्तें हांगासर येयला पळय. 1 2 3 4 5 6 पॅकेटां येयल्ली आसा आनी हांगासर हांव तुमकां फूड प्रोडक्ट दाखयतलो आनी कोणा कडेन मेळटा ते सगळे म्हायती हांगासर पळोवपाक. हेचे पयलीं वेट कितले आहा तुमकां दाखयता. एक एक प्रोडक्टाचे वेट दाखयता. तर हे हेजे वेट आसा हांगासर. 56 ग्राम आहा हे आतां. भाजलेले 55 ग्राम आनी हे 59 ग्राम. तर 1-2 ग्राम वयर सकयल जातले. गालमो पळोवया कितले ग्राम आहा ते. गालमो 61 ग्राम आहा. 2 पावंड. बांगडे हेतूंतले 2 हांवें ऑलरेडी यूज केला. पण बांगडे येतात काबार जाल्ले आहा. फोन करून विचारपाचें. हेज्या वांगडा तुमकां गालमो पळया. गालमोचो प्रायस आहा 2 पावंड. गालमो म्हणजे खबर आहा तुमकां न्ही, बारीक सुकी सुंगटां आसता पळय ते. गालमो 2 पावंडान प्रोडक्ट आनी पळोवपाकूय बरें आसा. हेजी क्वॉलिटी तुमकां दाखयता अशें ओपन करून पॅकेट. पळया ओपन करून दाखयता तुमकां पॅकेट. क्लीन आहा. आतां हे करपाचें कशें, हेजे फूल रेसिपी तुमकां शेफ डॉन किचनाचेर मेळटले. गालमोचे किसमूर, गालम्याचे सालाड, गालमो घालून कडी ओर सुके सुंगटाची कडी, सुके नुस्त्याचे कडी, हे सगळे तुमकां शेफ डॉन किचनाचेर पळोवपाक मेळटले. तर विजीट करा शेफ डॉन. अजून पर्यंत पळोवना, अजून पर्यंत सबस्क्रायब करूं ना जाल्यार चॅनल सबस्क्रायब करपाचें. नवे लोकांनी चॅनल सबस्क्रायब करपाचें. एकदम फ्री आहा आनी हे भाशेन क्वॉलिटी फूड प्रोडक्ट तुमी पळोवपाचे. हे पळया नुस्तें हांगासर अशें आहा. आतां तुमकां हांव बांगडे दाखयता. बांगडे पळयात. एका पाकिटान 1 2 3 4 5 पीस येता आनी हे बांगडे पळयात. बरे सुके आहा एकदम. क्वॉलिटी वायज इम्पोर्टेड क्वॉलिटी. प्रोडक्ट ऑफ गोवा. येता मुंबयसान. आतां खंयसून येता तें तुमकां स्वता सांगतले. फोन करा आनी कॉन्टॅक्ट करा. आनी हे बॉम्बील दाखयता. हे पळया बॉम्बील अशें. बॉम्बेकारांक खूब आवडटा बॉम्बील. हे बॉम्बील हेजे 2 पावंड. आनी हे भाजलेले सॅलड बिलड एकदम फर्स्ट क्लास जाता. रेसिपी तुमकां शेफ डॉनाचेर मेळटले. भाजलेले दाखयता. हे पळया भाजलेले बॉम्बील हे भाशेन आहा. तर कांय टेन्शनूच ना. ऑलरेडी रेडी टू ईट. सॅलडान घालून डायरेक्ट ओडपाक शकता. रेडी टू ईट बॉम्बील डायरेक्ट सॅलडान घालून तुमी एन्जॉय करपाक शकता. रेसिपी करपाचें कशें हे ऑलरेडी तुमकां शेफ डॉन किचनाचेर मेळटले. हांव तुमकां दाखयतलो सॅलड कशें करपाचें, कडी कशी करपाचें, सुकें नुस्तें वापरपाचें कशें. हे सगळे टेस्ट जे नुस्तें खावपी लोक आहा पळय तांकांच आवडटले. तुमकां कळचें ना. रेडी टू ईट हे बॉम्बील. इट्स गुड प्रोडक्ट. तर गुण्यार फोन आनी ऑर्डर करा तुमचे सुकें नुस्तें. पळयात भाजलेले बॉम्बील. आतां चड हे तर हेंचो हे प्रोडक्ट आहा रिव्यू करपाक येयल्ले आसा पळय. भाजलेले बॉम्बील 3 पावंडान तुमकां मेळटले आनी भाजूंक ना जाल्ले बॉम्बील तुमकां 2 पावंडान मेळटले. भाजूंक ना जाल्ले बॉम्बील जाता कितें, इंग्लंड हे परदेसान म्हटल्यार इंग्लंडा वो ऑस्ट्रेलिया कॅनडा खंय वचून परदेसान जाता कितें, खुबशे जाण बिराडाक रावता आनी नुस्तें भाजलें लोकांक आजू बाजून लोकांक त्रास जाता. कित्याक बॉम्बील भाजले काय ना आख्खे शेजाऱ्यांक कळटा की तुमगेर बॉम्बील भाजला म्हणून. हांगासर मातशें प्रॉब्लम जाता. ताका लागून तेंच्यांनी आयडिया केला कितें, ऑलरेडी हे बॉम्बील भाजून तेंच्यांनी तुमकां दिता. तेजे 1 पावंड एक्स्ट्रा म्हणजे 3 पावंडान तुमकां भाजलेले बॉम्बील मेळटले आनी भाजूंक ना जाल्ले 2 पावंडां. तर तुमकां जर स्वता घरा वचून भाजपाक कांय प्रॉब्लम ना जाल्यार तुमी असले भाजूंक ना जाल्ले प्रोडक्ट घेवपाक शकता. बांगड्याची क्वॉलिटी म्हणजे बांगड्याची क्वॉलिटी बरी आहा. पण प्रॉब्लम कितें, बांगडे
येतात ऑलरेडी बुकींग आसा तेंचे आनी बांगडे खपता. आतां म्हाका एक्स्ट्रा बांगडे जाय आसलेले पण चड मेळोंक ना. आतां कॉन्टॅक्ट करपाचे कशे? एक नंबर आसा हांगासर स्क्रिनाचेर पळयात, हो नंबराचेर तुमी कॉन्टॅक्ट करा आनी फूल माहिती घ्या आनी कितें कितें आहा. आनी तेंच्यांनी कॉन्ट्रॅक्ट केटरिंग पासून घेता, म्हणजे तुमचे पार्टी आहा, कितें फंक्शन आहा, कसले इव्हेंट आहा, कितें आहा, बर्थडे पार्टी आहा ते आहा. आनी तुमकां जेवण करपा जाय, गोंयचें जेवण करपा जाय, शीत कडी, नुस्तें आनी गोंयचे प्रोडक्ट तुमकां करपा जाय. तर तेही तेंच्यांनी ऑर्डर घेता. कितले चार्जीस, कशें कितें, हे सगळे माहिती तुम्ही हे नंबराचेर कॉन्टॅक्ट करात ताका आनी माहिती काढून घेयात. जर तुम्ही हो प्रोडक्ट घेतला, तुमकां कशें दिसले कमेंट सेक्शनान येयात आनी बरयात. तुमच्याही बिझनेस आहा, येयात कोंकणी टीव्हीचेर घेवन येयात, आमी प्रमोट करया. येयात तुमचो प्रोडक्ट कोंकणी टीव्हीचेर घेवन येयात आनी तुमचो बिझनेस नेक्स्ट लेवलाचेर घेवन वचा. जोपर्यंत तुमी सांगना तुमचे कडेन प्रोडक्ट कितें हे आहा कितें ना, तर 4 लोकांक कळना. तर घेवन येया तुमचो प्रोडक्ट कोंकणी टीव्हीचेर आनी तुमचो बिझनेस नेक्स्ट लेवलाचेर पावया. हो आसलेलो आमचो आयचो प्रोडक्ट रिव्ह्यू. मेळ्या दुसऱ्या व्हिडिओन तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. तर पळयत रावा कोंकणी टीव्ही. तेन्ना पर्यंत देव बरें करूं.